नमस्कार नमस्कार सुबरायर होड नमस्कार तुमका पयरी गांवां चमकलो थंय बेंगलोर चेकलो मेळ्ळो ताका निमगेले कशी कष्ट सुख थंय बेंगलोरान तूं तो हांव म्हणटा कसले कष्ट म्हळ्यार एकच्या बा स्कूटर घेवन सिग्नलार 120 सेकंड रावची म्हळ्यार भारी कष्ट आनी सूख म्हळ्यार संडे घर कडेन बसचें म्हळ्यार सूख पळया व्हड सिटीन तूं कशें परिवर्तन जाला म्हणून गांवच्या एकल्या निमगेले हांगा कशी माऱ्या हांगा फुडल्या मणकेची बायल केन्नाय उठू आसता तेंचे एक कष्ट अरे म्हळ्यार सूख म्हळ्यार कसले मेवणी त्या तोळी येवन वता आसता न्हय ते एकचे सूख फ्रेंड्सालो तूं परडी मारतना आमगेले फुडले हुडग आसले आमी स्कुला वताना पावसाळीन तूं तोडा बगलेन तूं न्हंयच्या बगलेन तूं वताना आमी बॅक फातर उडोवचो एक दिवसू आमगेले गांवचे राधाकृष्ण मामान पळयलें जोर केलें आमकां बरें बेबे फातर मारता तशें मारूनच जे म्हणाले आमगेले फ्रेंडांनी गेले तुका कसलो प्रॉब्लेम आमी बेबे फातर उडयला रे तशें मारूनच जे तुमकां मेळची बायलच पळय मागीर पोट्टी मेळटाली म्हणाल हो आमी भिल्लीन ती बायली पोट्टी म्हळ्यार कशी आतां आमकां वारडीक जावन 15 वर्स जालें आतां आमकां कळटा आमी राधाकृष्ण मामाले उतर आयकुचें नच जेशिल्लें म्हणून बायल बांबून म्हळ्यार एक कोयनाची 2 सायड खंय म्हणूच हांवें तशी अशें बायल्यान मेगेल सायडा तोंड केलें कुळ्या हांव आनी एक सायडा तोंड करून न्हिदोचें एक पाटी रात्री म्हाका जागेल तिणें तुमी त्या सायडा कसले तोंड करून न्हिदाता ती म्हाका म्हणून न्हिदया हांव म्हणलें इत्याक म्हणलें म्हाका भंय करता म्हणाली म्हळ्यार हिका पळोवन न्हिदल्यार म्हाका भंय करता म्हणून तिका कळुका न्हय जाल्यार न्हिदलो हांव न्हिदल्यार वगूर म्हणाली तुमकां एक विशय गोतो सुवाय इते म्हळें आमकां त्या पळय हळडी करून दिल्लो भट मामू तो पयर गेल्लो खंय एक पाटी कोपान सांगून सोडलें हांवें वय केलेलें कर्म खंय वता आतां स्त्री शक्ती म्हणटा ती म्हणून बायल मनशाक बसतो धैर्य येयलात एक दीस बायल म्हणटा मेगेले तुमी कसले तुमगेले काय धैर्य मेगेल चड आस म्हणून कित्याक म्हणलें हांवें ती म्हणटा पळया म्हाका तुमी पळोवचें येताना तुमगेले भावंड आनी तुमगेले 2-4 जाण फ्रेंड्स म्हणून येनीत वे ताजे नंतर एंगेजमेंटाक तुमी एक 100 जाण घेवन आयलीं ती वय न्हय व्हरडेक एक 400 जाण घेवन आयलीं ती वय वे तितलें जाल्यार पळया तुमगेले घर कडेन हांव एकली येनी वे तर जाल्यार धैर्य कोणाक चड म्हाका की तुक्का ये देवा म्हूण लेखलें हांवें सुमार सकल असेल फुडल्यांनी पुरो उडग आसूं सांगचें सो आनी एक पाटी मेळटा नमस्कार